प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या पयल्या नोवेनांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार। मानिवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी परगटणार हो पयल्या नोवेनाचो विशय। मानिवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वरगुणांत जागृत रावन ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली। पवित्र सभा सैमातूच मिशनार जशे परी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच परी जेजू आमकां म्हणजे आपले सोबेक पाठयता। हें आमचें मुळावें आपोवणें आमी जण एकल्यान वळखून घेवंक गरज। जरूय आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणां परमणे आमकां वेगवेगळीं कार्य आसात, तरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता। पवित्र सभेचे जिवे आनी खरे सांदे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावुया। मिसाची इतेसावां आपल्या खासगी इतेसावा पासत मागता सिल्वेस्टर दे कोस्ता चांदोर टावन, सेबी मास्कारेनेस आनी फामिलीक बरी खबर बरी भलायकी मागता वेरा गोन्साल्वीस उसगांव टावन, दिनवासनेचे मीस डॉलोरोसा रॉड्रिगीस बेनावली टावन, फामिलीक बरी भलायकी मागता आंतोनियो क्लासो शिरोडा टावन, बेलिसिया आविशा पाला हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता बाजिलियो आनी जॉयसी पाला आगासाय टावन, जोविना मिनेजीस हाच्या जल्मा दिसा ताका बरी भलायकी मागता जो मिनेजीस आनी वेनेसा पेरेरा बातीन टावन। हे नोवेनांत वांटो घेवंक रोमारी आयली आसा आनी एसोसिएशन ऑफ सिनियर सिटीजन ऑफ कालांगूट ताचे पासत आमी मागुया। आमी सगळीं उबी रावन सुरवातेचें गीत गावुया। सगळीं आमी वेव्हाय जावुया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवा वाखाणुया, आनंद आमचो तागाजुया, तारुणा तूं कोणप दोनिया, जिविता तूं जोरू दोनिया, आमकां भुरग्यां तूं वाट दाखय,
तुझ्या राज्यात वरून पावून तारोणांत तूं कोडप दोनिया जिवितांत तूं जोरू दोनिया आमकां भुरग्यां तूं वाट दाखय तुझ्या राज्यात वरून पावून देवानी लोले पोचे क्रिस्त्रायाचे बोळवंत फोचे जोमा जायात सोडात उल्हास व्हडल्यान गायात तुमचो दिनवास तारोणांत तूं कोडप दोनिया जिवितांत तूं जोरू दोनिया आमकां भुरग्यां तूं वाट दाखय तुझ्या राज्यात वरून पावय बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो मानेवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी तयारेच्या पयल्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयचो विशय मानेवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोलेर आनी पोरगोटणार मानेवंत आग्नेलान आपल्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्याक आनी वर गुणाक जागृत रावून ती दुसऱ्याच्या फायद्याक वापरून क्रिस्ताची कूड बापाच्या मिसावांक उदारपणान वेंग मारली पवित्र सभा स्वयंभातूच मिशोनार जशे पोरी देवा बापान जेजूक पाठयलो तेच पोरी जेजू आमकां मोणगे आपले सोबेक पाठयता हें आमचें मुलावें आपोवणें आमी जोण एकल्यान वळखून घेवंक गरज आमी घेतलेल्या प्रवेशी संस्कारा वरवीं आमी सोमेस्त जेजूचे सीस पवित्र सोबेच्या कार्यांत बागेली जोरी आमच्या तरेकवार आपोवण्या आनी वरगुणा प्रमाणें आमकां वेगवेगळीं कार्यां आसात तोरूय एकूच पवित्र आत्मो जेजून दिल्ल्या मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां शक्ती दिता पवित्र सोबेचे जिवे आनी खोरे सांडे कशे सहभागेलीपणान वावरून जेजूच्या मिसावांत सहभागेली जावंक ह्या मिसा भेटेंत मागुया प्रितीच्या भयणी भावानो हीच चिंतना मनान दवरून मान्यवंत आग्नेलाक मान दिवन ताका नमुणो कसो घेवन जेजूचे खोरे मिशनार खोरे शुभ वर्तमानाचे परगटणार आमकां कर म्हण ह्या मिसा भेटींत आमी मागुया आनी पवित्र भेट देवाक मानता तसली जावच्याक आमी पातकी आमी असोक्त म्हूण वळखून घेवन देवाचे आनी भावा भयणाचे बोगसणे मागून दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारां बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोध अपराध ह्या पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं Sumia kaklut kor, sumia kaklut kor, kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, kaklut
मागतुया. देवा आमच्या सोडवणदारा सगल्या मनशांक स्वताची ओळख मेळ्ळली आनी सोमेस्तांनी थारोवन जोडलोलें तुका जाय. लुवणेक तयार जाल्ल्या तुज्या शेतांत वावराडी धाड. अशें सगल्या मनशांक शुभ वर्तमान परगट जावं आनी जिविताच्या उतरान एकठांयलोली आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट केल्ली तुजी पोरजां मोगाचे वाटेन चलून सोडवण जोडूंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिठी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंठांनी उच्चाची जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केला म्हूण काळजान तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें थारोन जातलें. काळजान तावन सोत मानतात मनीस प्रमाणीक जाता. ओंठांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें थारोन जाता. ताचेर विस्वास दवरतात ती सगळीं कधीच लॉजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो. कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें. पूण ताचेर बाबाड दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बाबाड दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्यार शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें. आनी पवित्र पुस्तक तेच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजाईस म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलें. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बाबाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी. दुबावा विरेत कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो थालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब शेकान शेक प्रितुमींचेर ताचो तालो आयकून येता. सगळीं म्हणुया शेकान शेक प्रितुमींचेर तांचो तालो आयकूं येता. अंत्रोल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोळप तांच्या हातांचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. सबाब शेकान शेक प्रितुमींचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमींचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकान शेक प्रितुमींचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, zoi, zoi, sorvespora, sorvespora, zoi, zoi. Sorvespora, zoi, zoi, sorvespora, sorvespora, zoi, zoi. सोमी म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले खारवी तुमी जायशें हांव करतलो.
Sorve spora, zoi, zoi, sorve spora, sorve spora, zoi, zoi. Sorve spora, zoi, zoi, sorve spora, sorve spora, zoi, zoi. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचेही सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. त्या म्हणसर 11 शीस गालिल्याक जेजू आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळेना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल होय संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वकानी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेलाक मान दिवन ताची भक्ती करून हे आयचें पयलें नवें आमी सुरू करतना आमच्या नियाळाक आयज आमचे मुखार विशय दवरलेलो आसा. मान्यवंत आग्नेल पवित्र स्नाना वरवीं जेजूचो नीज फोळेर आनी परगटणार. आनी ह्या विशयाचेर लक्ष घालतना आमी एकाच वळीन मान्यवंत आग्नेलाचें जिवीत अशें म्हणूं येता. ऑर्डिनरी लायफ पूण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एके भाशेन ताचें जिवीत. आपल्या सादेपणान ऑर्डिनरी लायफ सादें जिवीत तो जियेलो, पूण वर्तेपणान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताणें देवाची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटली. आनी आमी जाणाव तो व्हरतलो एक अखंड खोडेगान देवाचो परगटणार. जाणें आपले परगटणेंतल्यान जायत्यांक जेजूशी हाडली आनी आयज पासून ताची भक्ती करून ताचे विणवणेन आयज आमी जायतीं जेजूची भक्ती करूंक पावल्या, जेजूची वळख घेवंक पावल्या. आमच्या धर्माची स्वता भावार्थ खोलावूंक जियोंक आमी पावल्या. आनी त्याच पासत एक बरोवपी मान्यवंत आग्नेलाक ताचें जिवीत सोर करून अशें म्हणटा, He was a lion in the pulpit and a lamb in the confessionals. एका शिवा परी तो एके भाशेन देवाचें उतर परगटतालो, पूण संदनाच्या संस्कारांत एके शेळये परी लोकां सोबें वागतालो. आपल्या प्रवचनांतल्यान जायत्याची काळजां तो पेकयतालो. जायत्याच्या काळजा मनांत नवसोदणी हाडटालो. देवाची बरी खबर परगटून जायत्याच्या जिवितांत बदलप हाडटालो. आनी ह्या बदलपा वरवीं संदान संस्कारांत बसून बापाचें भोगसणें तांकां दिवन तांकांय जी जेजूची बरी खबर तांच्या काळजा मनांत गेला ती ताणें सदांकाल जियोंक आनी दुसऱ्यांकूय परगटूंक तो उस्कायतालो. आमी मान्यवंत आग्नेलाचें जिवीत जाणाव. तो वेता थंयसर जावं नोवेनां घेवन फेस्तां परबो समारंभून जायतीं जाण ताका आदींच फुडें कितल्याच म्हयन्या आदीं बूक करून एके भाशेन ताची परवानगी घेवन आपले फिरगोजेंत येवन नवेन परगटूंक ताचे लागीं विनवणी करताले. आनी ताचें आख्खें जिवीत ह्या शर्मावा वरवीं जायत्यांक जेजूशी हाडपाचें जालें. ताच्या जिविताचेर आयज लक्ष घालतना जें कितें उतरान तोंडीन ताणें परगटलें तें आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताणें दाखयलें. आनी आयज त्याच पासत ताणें परगटलोलें फळां दिवंक पावलें. कित्याक ही प्रॅक्टीस्ड वॉट ही प्रिस्ट. जें कितें ताणें परगटलोलें
ते जिविताच्या देखींतल्यान दाखयलें आनी आपलें आख्खें जिवीत एक उक्तें पवित्र पुस्तक करून जी भावा भयणां ताच्या जिविताचेर लक्ष घालतालीं ताच्या उतरानूच न्हय पूण ताच्या जिविताचे देखींतल्यान शुभ वर्तमान ती जाणून घेतालीं. आनी त्याच पासत प्रितीच्या भयणी भावांनो, आसिसाचो भाग्योंत फ्रांसीस आमकां अशें म्हणटा, शुभ वर्तमान परगटतना तुज्या जिविताचे देखींतल्यान तें परगट कर आनी गरज तेन्नाच उतरांचो वापर कर. उतरांनी देवाचें उतर परगटूंक सोंपें, उतरांनी देवाच्या उतराची समजणी दिवंक भोव सोंपें, पूण तेंच उतर तुज्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आघोडायेंतल्यान तूं दुसऱ्यांक परगटतलो हें देवाचें उतर तुज्या जिवितांत दुसऱ्याच्या जिवितांत फळां उत्पन्न करतलें. अशेंच एका दिसा खंय मान्यवंत आग्नेलाच्या जिवितांत जेन्ना बार्देस तालुकांत जंयसर 2 जोमे फिरगोजीत आसले आनी ह्या दोनूय जोब्यान एके भाशेन एकामेकाचें पडोन वचन आसलें, तांचे मदें संधान करून नोवेनाच्या दिसांनी देवाचें उतर बोगसण्या विशीं परगटूंक खंय मान्यवंत आग्नेलाक आमंत्रण दिल्लें. आनी 8 दीस देवाचें उतर परगटून ह्या दोनूय जोम्यां मदें कांयच खंय बदलप येवंक नासलें. आनी असल्या वेळार 9व्या दिसा खंय मान्यवंत आग्नेल दुखाबरीत जाता. 8 दीस जाले बोगसण्या विशीं हांवें देवाचें उतर परगटलां, पूण हे दोनूय जोमे संधान संस्कारा वरवीं बोगसणें जोडूंक बोगसणें दिवंक आनी ह्या दोनूय जोम्यां मदें एके भाशेन भावपणाचें नातें रचून हाडूंक तयार नासले देखून खंय 9व्या दिसा जेन्ना आपलो शर्माव करतना दुखां गळोवन दुखाबरीत मनान खंय मान्यवंत आग्नेल सांगता, म्हजे 8 दिसाचो शर्माव आयज निर्फळ वेता देखून हांव दुखान भरलां. 8 दीस तयारी करून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान पवित्र आत्म्याच्याच देण्यान बोगसण्या विशीं जें कितें हांवें परगटलां तें ह्या दोनूय जोम्याच्या वांगड्या मदें काळजा मनांत तें किल्लावून येना देखून आनी फळां दिना देखून हांव दुखाबरीत जालां. आनी जेन्ना हीं उतरां ह्या दोनूय जोम्यांतले वांगडी आयकून घेतात त्याच वेळार खंय मान्यवंत आग्नेलाचें दूख पळोवन त्याच वेळार नवसोन्नी जिवितांत हाडपाचें ते खंय पावल मारतात. आनी मिसाची भेट समोरमल्या उपरांत संधान संस्कारांत वांटो घेवन आपलें जिवीत नवसरून एक मोनाचे एकचाराचे पूल खंय हे दोनूय जोमे बांदतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मान्यवंत आग्नेल देवाचें उतर परगटून जायत्यांक ताणें पेकोवणी दिली, काळजा मनाची शांती फावो केली, घुस्पलोलें मन समाधानान भरलें आनी देवाच्या उतराची बियां किल्लावून हाडून ही बरीं फळां सगल्यांच्या जिवितांत उत्पन्न केलीं. आयच्या पयल्या वाचपांत कांय बरो संदेश आमी आयकला. देवाचें उतर हो शुभ वर्तमान परगटतल्याची पावलां कितलीं म्हणून सोबीत. आनी खऱ्यांनीच प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी आमच्या जिवितांत आमच्या उतरांतल्यानूच न्हय पूण जिविताचे देखींतल्यान हें देवाचें उतर देवाच्या उतराची स्वता भावार्थाच्यो कन्यो आमच्या जिवितांतल्यान आमी दाखयतल्या आनी जेजूक दुसऱ्यांक परगटतल्या ह्या आमच्या पावलांचेर देवाचो आशिर्वाद आसतलो. आनी पावलां कोणकोणी देवाचो आशिर्वाद, भलायकी, देवाची कृपा, देवाची ओचोरियां विस्मितां आमी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक भोगूंक पावतल्या. आयच्या शुभ वर्तमानांत मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत जो संदेश जेजून आपल्या शिसांक दिल्लो, सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजी बरी खबर परगटात आनी तांकां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात, होच संदेश, हीच बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आयज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. आनी त्याच पासत हांव खरो क्रिस्तांव केन्ना जाता, हांव खरो क्रिस्ताचो पाटलावदार केन्ना जाता, जेन्ना म्हज्या जिवितांत क्रिस्तान केलां तें हांव करतां. क्रिस्ताचें जिवीत ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा तें म्हजें जिवीत हांव करतां, तेन्ना क्रिस्ताचो खरो पाटलावदार, खरो क्रिस्तांव हांव जावंक पावता. ना तर सगळें ओमत्या कळशार उदक जावन हांव नांवाचो क्रिस्तांव जाता, आखरेक हांव म्हाकाच फटयता आनी देवा मुखार सांडटा. प्रितीच्या भयणी भावांनो, म्हजें आनी तुजें आख्खें जिवीत जावंक जाय
देवा मुखार एक मानवलोलें जिवीत, देवा मुखार देव एक्सेप्ट मानून घेतोलें जिवीत. आनी त्याच पासत देव आमचें जिवीत केन्ना मानून घेतलो? जेन्ना हांव आनी तूं आमकां जाय तें न्हय पूण देवाक जाय तेंच करतलें हांव तेन्ना. आमच्या मना प्रमाणें न्हय पूण देवाच्या मना प्रमाणें जियेतलें हांव तेन्ना. आमकां जाय ते भाशेन वागूंक न्हय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें वागून हें शुभ वर्तमान आमी जियोन दुसऱ्यांक जियोंक आमी आदाराची जातले हांव तेन्नाच. आनी त्याच पासत प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज आमी जण एकल्यान शुभ वर्तमानाचे देखीवंत नमुणे जावची गरज आसा. कित्याक जेजून आमकां म्हणला, जो कोण ह्या समाजांत संवसारांत म्हाका गोवायकार वो गोवायकी दितलो ताका स्वर्गा राज्यांत दुतां उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांवूय निमाण्या दिसा गोवायकी दितलो. आनी त्याच पासत प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज तुका कितें जाय? सासणीक जिवीत वो तुज्या जिविताचें निसंटण. आमी क्रिस्ताची पूर्ण पाटलावदारां प्रोवेसी संस्कारा वरवीं आमी आख्खी पवित्र सभेची खोरी वांगडी जाल्या. देखून तुका सासणीक जिवीत जाय, जो पवित्र आत्मो तुज्यांत आसा त्या पवित्र आत्म्याक उलो मार. पवित्र आत्म्याच्या बळान प्रेरणान देवाचें उतर मानून घे. पयलें तुज्या जिवितांत जिये, जिविताचे चालींतल्यान दुसऱ्यांक तें शिकय आनी दुसऱ्यांक जेजूशी हाड. आनी असलें तुजें जिवीत जातलें तेन्ना जरूर सासणीक जिवीत तूं जोडूंक पावतलोय. मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून ताचे मजतीन आमी अखंड क्रिस्ताचे परगटणार आमकां कर म्हूण ह्या भेटेंत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार हेंच शुभ वर्तमान आमी जियोंक आनी परगटूंक भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा फुड्यांत आमी दवरुया. पाप साहेबान बिस्मांनी यादनिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणींनी आपले देखीवून जिविता उद्देशी आपले आपोवणे बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमचे फिरगोरचेंत आनी समुदायेंत जियेतोल्या भावार्थ्या पासत मागुया. आपल्या जिवितान तांणी क्रिस्ती भावार्थाची मुल्यां कशे मनान आपणावंक आनी ऑर्थाबोरीत क्रिस्ती जिवीत जियोंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमच्या भारताच्या जायत्या वाठारांनी आजून पर्यंत जेजूची बरी खबर पावूंक ना. जेजूची वळख असल्या मिसावांनी पावूंक वावुरतल्या सगळ्या मिस्योनारांक पवित्र आत्म्याचो उजवाड, काळजी आनी बोल देवा बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. समाजाच्या बरेपणा पासत जायतीं आमचीं भावा भयणां बारी वावुरतात. जायती फावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयणांक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना. तांणी आपलो भावार्थ आनी बोरवासो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चलोवंक चालूच दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर.
क्रिस्ताचे बेटेन वांटो घेतली सोगलीं तशेंच कोस्टा त्रासांनी निराशी जालोली आसात तांणी सोर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास तीर दवरून जिवंक मान्यवंत आग्नेलाचे मोजोतीन तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय मागुया. दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय आमची काकूट कर. दयाळ बापा विस्वासान केलोले आमचे मागणे तूं आयकून घे आनी तुजेच बरे खोबरेचे उकोण परगटणार आमी जायशे कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमची पोळे वरदाना निष्कोळो कोस दाखारोस दोयाळ बापा मोय मोखान तांचे वरवीं आमकां प्रोस दोयाळ बापा तांचे वरवीं आमकां पोस पवित्र आत्म्या देवून ये दाना आमची संस्कारच्या जेजू सोवे आमचो येवन देवा काळजाक आवडच्या. म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागान. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा तुज्या पुतान सगल्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकूच बली करून भेटयलो. ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावं उदेंती हांव नोस्तमते पर्यान राष्ट्रा मदें तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे मोहिमेक एकूच बलिदान तुजे मुखार पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्विस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्विस्पोरा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोद पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेदीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमता. जिव्या बावर्तान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा. तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 dolbarazzo solves por tu, Ovid, 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 dolbarazzo solves por tu, sorgani sosar bolniat, tuja wojbowa. Utsorgi, tuka zoizo. Solves poraci navieta, jeta taka zoi. Utsorgi, tuka zoizo. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका देनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासनीक कोरारोचें हें रगत, पातकाचें बक्षोणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. गायन करून बावार्दाचो गूट आमी परगटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओंपता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो मरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागीवन जुजे, बागीवन दोन दुता आनी सोल काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. सगलो संवसार जोडीत पूण तुजो आत्मो इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदर. आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव सांबाळूंक वावुरतलों आनी शुभ वर्तमान परगटूंक दुसऱ्यांकूय हांव जेजूची हाडटलों. तेन्ना जेरूल म्हजो आत्मो सासणाक हांव सांबाळून दवरतलों. हेच दिशेन आमची पावलां मारून आमकां कृपा घोटाय जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुकोस आनी आमकां तानेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमीन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा दी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं तुमी सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù, mogaludar, kitlo mobalishtamso, amche soshi disrat rauta, amka samban soloita. Yerkodasa, sopor preti cortolo. Aplo sanga amkang dita wanto David mogatso. Aplo sanga amkang dita wanto David mogatso. Lutaci che divorti gorsanitso dorioto veci kotnia chiktun dorta आपल्याच रोगतान नाडोयता बापाक दिता तांकां वोपून कुरपेन नेसडान नेटोयता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता आपलेच रोगमास तांकां खावून तांचे लागीं एक जाता Mogal ishtam Jesus sumya sason tano kortona गोडीभर रोगी रावन जेजूक आमच्या काळजांत आमी घेतलेलो आसा ताका येवकार दिवया ताची सासाय आमच्या काळजांत जिवितांत अणभवुया फाव ती मागणी आमची आसा ती ताचे फुड्यान दवरुया प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा
आमी घेतिल्ल्या सोडवणीच्या संस्कारा वरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कोश्टान संतोश मोगान केल्लें समर्पण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. बसूया. किरीत भाशेन हांव दिन वाचूंक सोदतां. फादर मायरन बारेटो आयचो मुख्य यादनीक. कोपेलांव सांत लॉरेन्स कोपेलाचो आरोसी आयचो सेवाधर्माचो मुख्य यादनीक कसो, तशेंच देवाच्या उतराची पोरगोटणी. इतलेंच न्हय पूण ताका आनीकूय एक मुख्य कारण आसा, तें म्हटल्यार जेन्ना हांवें ताका एक मॅसेज घातली की तुजो वेळ म्हाका जाय, कित्याक ही साबार मागणी जी सेवाधर्मांत बरयल्लीं आसात, जावं इंट्रोडक्शन जावं दुसरें, तें सगळें दुरुस्त करपाक जाय आसलें, कोंकणी सुदारूंक जाय आसली ही भाशा. आनी जेन्ना तो न्यू एज प्रिंटर्स हे आमच्या दोन प्रांतांचें जें प्रिंटींग प्रेस आसा बेर्ना, तें तो सांबाळटा आनी ताचो मुख्य तो मनीस जावन आसा. ताका ह्या भाशेचो चड अनुभव आसा आनी पूण तरी आसतना ताका वेळ कमी आसा. पूण ताणें म्हाका ना म्हणोंक ना, आपल्याक ईमेलान धाड म्हटलें. उपरांत ताणें म्हाका दुरुस्त करून ह्या 9 दिसाच्यो सगळी मागणी सेवाधर्म ताणें वॉट्सॅपांतल्यान म्हाका धाडलें. तर एक व्हड हांव ताचो उपकारी, कित्याक ताणें वेळ नासतना वेळ करून आपल्याक वेळ मेळटा तेन्ना खालतीकायेन आनी म्हाका पळय नासतना, हांव ताका वळखो नासलो, तो म्हाका वळखो नासलो. केन्ना वळखीन कामां बरीं जातात, पूण ताणें वळखो नासतना हें म्हजें काम केलें. आनी एके भाशेन ताणें तुमची सेवा केली, तुमच्या मानेमो दाग्नेलाच्या भक्तांची. तर हांव मानेमो दाग्नेला उदेशी ताचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. ताच्या कार्याचेर एक कोपेलांव कसो आनी न्यू एज प्रिंटर्स हाचो डिरेक्टर कसो, ताच्या वावराचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालचे आनी असोच ताका खालती दवरचो आनी सदांच पोरजेच्या पाद्रींच्या सेवे चाकरेचो देवान ताका उंचल्या पावंड्यार काडून हें मिशनरी काम जें तो करता बरोवपांतल्यान सेवेंतल्यान ताणें हें सगळें पुरें करचें. देवाच्या येवजणे प्रमाणे हांव ताचे पासत आनी तुमच्या नांवान देव बरें करून ताचे पासत मागतां. हांगा आयिल्लीं आसात कालांगूट टावन सिनियर सिटिजन्स सगळीं हांगा मुखार बसल्यांत. तर तुमकां हांव काळसांतावन दिन वाचतां. वर्साच्या वर्साक तुमी येतात, 80 जाणां कितें तुमी आसात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. मानेमो दाग्नेला उदेशी, मानेमो दाग्नेला अशी आमी दर बेरेस्ताराक मागता आमच्या जाणट्यां पासत तुमकां तुमच्या पांयाचेर दवरूंक, कोणाचेर डिपेंडंट रावना जावंक. आनी हेंच आयजूय आमी मागणें करता. देवान तुमकां बरी भलायकी दिवची. तुमचे कितेंय भलायकेचे प्रश्न आसात ते मानेमो दाग्नेलान सुटे करचे आनी तुमच्या सुनाचेर, तुमच्या पुता दुवाचेर तुमी डिपेंडंट रावची न्हय, पूण तुमी शेवट मेरेन बरी भलायकेची आसची म्हूण आमची मागणी. आनी तुमची पवित्रताय, तुमची जाणवाय, तुमचें बरेपण तुमी सगळ्याक शिंपडावचें. तुमच्या फिरगोचेंतूच न्हय पूण सगळ्या संवसाराक एक मिशनार कशीं तुमी जियेतलीं आनी शेवट मेरेन रावतलीं म्हूण आमचे आवडे. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सदांचे परी रेकन्सिलिएशन कोपेलांत कावन्सिलींग करूंक आमचे यादनीक कोयंतांत साक्रिस्ती कडेन तुमचे सेवेक आसतलेत. पिडेस्तांचेर मागणें 2 दिसां उपरांत इगोर्जेंत आसतलें. वावराडाचो इश्ट आनी फादर आग्नेलोज कॉल मॅगझीन हाचेर आमी पाद्र आग्नेला वरवीं सोबार उपकार मेवल्यात ते आमी छापून हाडटा. त्याच बरोबर तरणाट्यांक जायती बरी शिकवण मेळटा. ती विक्रेक आमच्या ऑफिसांत तुमच्यान ती घेवूं येता. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोवेंताच्या रुमांत तयार केल्लो आसा. मागता तो आत्मीक नोदरेन आनी ध्यानीक मोनान तो अणभवूंक. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या NX बिल्डिंगांत एक पिलार मिशन एक्झिबिशन म्हूण तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी वचून जेजूचे शिवर्तमान परगोडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोळ केल्या. ताची उक्तावणी आयजूच 8 मीस जाले उपरांत
आमचो आदारी बिस्म साहेब सिमियांव फेर्नांदीस हांच्या हातांतल्यान जाला मागता तो तुमी बरे भाशेन पळोवंक अणभवंक तुमकां वेळ मेळटा तेन्ना बस सर्वीस आसा तुमकां पिलार जंक्शनाचेर तावन हांगा वयर येवंक खाला वचूंक देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं उबी रावन बसात. मालिडा आफोन्सो रिबांदार्थान आपल्याक मेळ्ळलो उपकार मानिवत आग्नेला उदेशी बरोवन सांगता. आमी UK रावतात आनी हें सगळें UK घडलें. म्हजो 2.5 वर्सांचो पूत सिद्रोन ह्या वर्साच्या फेब्रुवाराच्या 21 दुयेंत पडलो. सकाळीं सुमार 4:30 वाजता ताका बरोच जोर आयलो. जेन्ना हांवें ताका जोराची सिरप दिवंक उठयलो ताच्यान ती पिवंक जायना जाली आनी तोंडांतल्यान फेणो भायर सरूंक लागलो. आमी ताका त्याच वेळार हॉस्पिटलांत व्हेलो ॲम्ब्युलन्स आपोवन. दोतोरांनी आमकां सांगलें केस सिरियस म्हूण 2 वरां दिली. त्या वेळार म्हजो पूत सिद्धिदा भायर आसलो. ताची रायट सायड पॅरलायज जाल्ली. ताका जोर तकलेक मारूंक आयलो. ह्या आकांताच्या वेळार हांवें मानिवत आग्नेलाक उलो मारलो. म्हज्या पुताक 2 वरां पयलो सिद्धिदान हाड आनी ताका बरो कर म्हूण. अजाप म्हटल्यार मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन तो 2 वरां भितर सिद्धिदान आयलो. दोतोरान ताचें CT स्कॅन केलें आनी ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. दोतोरान सांगलें फुडें ताका फिट्स पासून मारूंक शकतात म्हूण पूण आयज पासून ताका कांयच जावंक ना. देवाक आमी आर्गां दिता आनी मानिवत आग्नेलाक दिन वाचता आनी उपकार आटयता आनी ताका बेगीनूच सांत म्हूण परगटूंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया. सगळ्यो आमच्यो गरजो जी आमी ह्या दोंगरार मागूंक आयल्यो ह्या वेळार मानिवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान देवाक आमी उबारुया. हें मागणें तुमच्या स्क्रिनीचेर येतलें तर आमी सगळीं सांगता व्हडल्या ताळ्यान खोतखोत्यान मागुया. मागात तुमकां मेवतलें. म्हणुया सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवत आग्नेलाक बागीवताचो मान मेळूंक आतां आमी हे मागणें करुया. म्हजे फाटल्यान म्हणाच अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमचे बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून उडास करता. कोणय पिडेमूत आसात मागणें जातलें इगोर्जेंत. आतां आमी शेवटाच्या आशिर्वादाक आमच्यो तकल्यो भागावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा सोमेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावं वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Padagnela आमच्या इष्टा आमकां तूं सांडू नाका. या परदेसांत आमकां धाड स्वर्गार तांव तुजो आदार.
हे गोय आमचे बागीचे उत्साह मोलाचे देणे पाद्राक नेलाचे पायणे हालोंक ताका बाग मेळ्ळे पाद्राक नेलाचे पायणे हालोंक ताका बाग मेळ्ळे